कितें चिंतलो जाल्यार मन शांत आसूंक जाय आनी मन शांत आसतलें जाल्यार हें वातावरणूय शांत आसूंक जाय. हे वातावरण तें म्हाका खूबच लायक जाता. माय फेवरेट प्लेस. हे कोण तुय? हांगासर रे. कम हियर. हांगासर रे. अरे कोण तू? कितें जालां तुका? भूक लागल्या? कितें खातलो तूं? पिसो बिस्ता पिसो. राव राव कितें तरी खावंक दिता. चॉकलेट खातलो तूं? चॉकलेट खातलो? घे हा. पिसो गोंयचो. कोणे हाडून सोडल्या हाका देवूच जाणा. Everything is confirmed. Why? Forget the flight module. Why ticket confirmed? Yeah, don't worry. Yeah. Me too. Okay. Okay then, chill. Bye. Take care. See you then. कोण तू पिसो? आणि हायसी हांगासर? हायस कितें जाला? भूक लागल्या तुका खूब? बिस्कीट खातलो बिस्कीट? यो माझ्या सांगात. यो बिस्कीट खाता जाल्यार यो. अरे सोनिया बांका बसून आयलो. बांका बसून आयलो. आणि अरे पोर तुझे असतात. अरे पिसो तू पिसो पोर पिसो तू. आणि रस्ता ना हांव एक तुका काळी सांगता. बॉस थिंगासर बिस्कीट जाय बिस्कीट खातो ना तू? हा घे. हे बिस्कीट खा. तू कितें समजता? तुका कितें दिसलें? आम्हाला तू एकूच म्हणून? अरे तुझे असतात दाख पळय असतात दाख. सुणे तू सुणे. तुझे नाव कितें? नाव कितें तुझें? सोड बाबा. हांव तुका नाव द हांग्री. आणि हांव तुका सांगपाचें कारण म्हटल्यार तुझ्या कोणाच्यान कांयच इबाडून जावचें ना. आयक म्हजी स्टोरी. 2 वर्सां फाटीं एक गोवारी बायल आसली. ती गोवारी बायल मोगार आसली. गजार जाली ती. गोवाकडे बायलेचो जायतो मोग करतालो. पूण शेवटाक कितें कळ्ळें? ते बायलेन आपल्या गोंयकाराक विश्वासघात केलो. दुसऱ्या मोग्या सांगाताक नाच करताल्या. एका दिसाक ताणें दोगांयकय गोंयकारां सांबाळली. पूण कितें करतलो आसलो तो मोगी. घोवाक भियोन ताणें धांव मारली. भिलो तो भिलो. ते बिस्कीट खा. उपरांत त्या गोंयकारान आपले बायले जिवेशी मारली. उपरांत कितें जालें कितें कळ्ळें जाणा तूं? उपरांत ताणें पुलिसीक फोन मारलो. कारण ताचो पुलिसीर एक फ्रेंड आसलो. ताणें आपल्या पुलिसाक घरा पळयलो. घरासार ताणें निदेची पिल्लां घातली. उपरांत ताणें आख्ख्या घराक उजो घातलो. उपरांत दुसऱ्या दिसा पेपराचेर हेडलायन्स. घराक उजो लागून गोवानी बायल सोंपली म्हणून. हे सगळें ताणें कित्याक केलें जाणा तूं?
काय म्हणतो तो नाही ते सगळे कोणता खरा म्हटल्या तो प्लेन शांती पाव सोच बोल तू सोच बोल तू सुनिया या स्टोरीचो मेन कॅरेक्टर जाऊन असा हाव आणि ती गोलकार जाऊन असा मोचीच आता गोलकाराचे नाव सांगा तो रिवा किती म्हटलं हवे रिवा म्हणजे गोलकारीचे नाव आणि एक जणाचो पण देश सोडून दुसऱ्या देशात जातो सोड्या गरी बिस्किट का आणि हॅपी जाव वेळा हाव 이 반이에서 메인 캐रेक्टर तर तू जाय पूण हांव तो थर्ड कॅरेक्टर जो एकाणी ट्विस्ट आता पळय तो रिवा म्हजें गर्लफ्रेंड आसलें म्हजें सोनिया बिस्किट का आणि हॅपी जाव हो देश सोडून वचोंक सोदी तूं आतां डायरेक्ट इतरनात वच ओव्हर स्मार्ट कुत्र्या कोणाचोय जीव घेवंक कोणाकूच होक ना वायट केल्यार वायट मेवता हातूंत दुबाव ना